आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगाळ भावन भयणो, देवाक सोदूंक देवाची वेलीसरी आमी येता आनी देवाक सोदतली केन्नाच ताणेन बुकेन सांडचें ना. आख्खो संवसार जोडलो आनी मनशान आपलो आत्म इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो. हे मिसान हे भाशेन सगळ्या संवसारान साश्टींच जिवीत उरचें हे खातीर मागुया. तशेंच आयज आमी मागता एसलन फेर्नांडीस फर्स्ट बर्थडे. तशेंच हे भाशेन केंद्रीक मोंतिरो हो एक ल्हान भुरगो पयलो वाडदीस मनयता ताचे खातीर आनी दर एका कुटुंबा खातीर आनी पिडेन कुसतल्या बारान चेपलेल्या खातीर आमी मिसान वांटो घेता आसतना मागुया. तशें तुमी जी सुवातेर आसात, जे घरान आसात, तुमच्या घरांतले पुरुश ही विधी सुशी देवाक उबारात. आनी जायती पावटी हे संवसारा फाटल्यान आमी धांवल्या. देवाक आमी सोदलो ना, बाबातान सोदूंक ना. हे वेळार काळजांत दुख धरून बोक्षणी मागुया. सगळी ल्हान विखयीन देवाची बोक्षणी मागून एकामेकाक बुकसून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच वार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutku, Somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Somia kakutku, Somia kakutku. देव बरो, देव काकुसार, देव मोगाळ. देवाक आमी महिमा आर्गां वाखाणी ताचे बरेपणा खातीर दिवया. महिमा देवाक उंचोलगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळे, तूं संवसाराचें पाप काटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इस्वोर, एकलोच तूं परमेस्वर. आमेन.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर वस्तूंनी परस देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी वसून वाडय आनी ती जतनायेन राख आनी मोय पासान बाळगून दवर. आमच्या सुमयाच्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जशी येता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजेऊन गोट देखून तुवें म्हजे जोयत वेले. हांव दिसभर केडण्यांचो माल जाला. सोगली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयता तितलेय पावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणोंक जाय जबरदस्ती आनी निसंतळ. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटला सो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळयोंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवा. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकोट्यांचे सावलेंत कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोळे म्हजो आत्मो तुकाच तो चितकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच तांकां समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटवाडटा ती भेटवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण
तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलूं दी. तेन्ना देवाची खोशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपूर्ण तें तुमी जाणो जातले. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy. वर्तो बाप जेजूचो, मैमेवन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव, तुमच्या आपोण्याचो कितलोच उंच बोरवासो उगडावपो तुमकां जावं. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. तेन्ना हांव जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्टपणे सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलामांत वेतलो. जाणट्याच्या आनी परम याज्ञिकाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसरे दिसाक देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळोन पेद्रूक सांगलें, चल सैताना फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोडीचो फातर तूं. कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाग करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आनी आपलो क्रूस घेवन म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवाक येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक तांच्या कन्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचो विशय सगळो संवसार जोडलो आनी मनशान आपलो आत्म इबाडलो जाल्यार मनशाक फायदो कसलो? इफ यू गेन होल वर्ल्ड आनी इफ यू लूज युअर ओन सोल, वॉट यू आर गेनिंग फ्रॉम दीस वर्ल्ड? भावनो आनी भयणो, ह्या विशयाची नदर मारता आसतना एका मनशाचो म्हाका उदकास येता. हो मनीस, ताचें नांव अलेक्झांडर द ग्रेट. वो मॅसिडोनियाचो राजा, महाराजा तो. आनीक ताणें ही जुटयेर 20 वर्सांची पिरायेर ही जुटयेर तो चडलो. ताचो बापूय फिलिपा फाटल्यान ताणें 12 वर्सां आपलें राज फुडें व्हेलें. आनी 12 वर्सां भितर ताणें आख्खो संवसार जोडलो. आनी निमणें बेबिलोनिया
हो दीस जिखले उपरांत परत वेता आसतना येदे व्हडल्या पातशायाक एक जोर आयलो आनी हे जोरान ताका दिसलें आपले दीस लागीं पावले म्हणून आनी देखून मोच्या आदीं ताणें आपल्या जिवितांतल्यो 3 कुशियो आपल्या सेनापतीक सांगल्यो. कितें त्यो? पयलीं ताणें सांगलें हांव मेले उपरांत म्हजो काशांव सगळे दोतोर घेवन वेतले. दुसरी ताची खुशी म्हजे भांगार रुपे सगळे वाटेर तुमी दोनी सायडीनी घालचे. आनी चवथी खुशी आपणाक वता आसतना म्हजे हात अशे जोडचे न्हय पूण म्हजे हात काशांचे भार अशे दवरचे आनी काशांव सगळें दिसती पडटा ते भशेन म्हाका वचचो. आनीक हें तांकां कितेंशें अशें लागलें. कितें हें? कित्याक पयले आपले काशांव सगळे दोतोरांनी वैजांनी कित्याक वचचो हें विचारलें ताणें सांगलें मनशाचें जिवीत मनशाच्या हातान ना. केदो व्हडलो दोतोर केदे व्हडले मेडिकल सायन्स फुडें पावूं केदी व्हडली विद्या वाडूं मनशाचें जिवीत हे दोतोरां लागीं ना वखदां लागीं ना. म्हणून मनशाचे जिविताचो अरूम आनी शेवट देव हें सगळ्या मनशाक ताणें संदेश दिलो. भावन भयणू जायते फावटी जायते जाणां सांगतात फादर ताची गॅरंटी ना म्हूण सांगल्या कितें करूं. जायते फावटी हे भावान भयणीचो बाबात कोण करूंक हांव सांगता तुज्या दोतोराक विचार तुज्या दोतोराची गॅरंटी दोतोरा लागीं आसा जाल्यार आनी तेन्ना ती मागणें करूंक लागतात. भावन भयणू बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 38 दोतोर घोडे आमची गाय बांदता कोणाच्या नांवान देवाच्या नांवान आनी हे गाय बांदपाचें काम दोतोराचें जाल्यार हे गाय पिकोवपाची काम देवाची. भावणू मनशा लागीं दोतोरा लागीं जिवीत ना जिविताचो धोनी तो. दुसरी वस्त ताका ताणें सांगलें ते सगळे मोतयां माणकां भांगार वाटेर कित्याक इट्स अ प्रेशियस पर्ल कित्याक ते. आनी ताणें सांगलें हांवें हे संवसारान इतलें जोडलें सारको न्हिदलो ना विसव घेतलो ना. आय वेस्टेड माय टायम माय एनर्जी माय पीस फॉर दीस बट आय एम नॉट टेकिंग एनीथींग एंड आय कॅनॉट टेक एनीथींग. देखून हें हांवें सगळें जोडलां तें हांगासर उरतलें हें लोकांक कळून दी. देखून सगळीं भांगार रुपे सायडीक दवरात अशी म्हज्या दोनी वाटेचे सायडीक दवरून लोकांक पळोवन दी. आनी ताणें विचारलें तुजे हात काशावांक कित्याक अशें उगते. कित्याक हांव उगतो आयिल्लो आय केम नेकेड आय एम गोईंग नेकेड. कांयच हांवें संवसारांतलें हाडूंक ना म्हणटकच कांयच हांव व्हरोना म्हूण लोकांक म्हजे पोरची कळून दी. बूक ऑफ जॉब चॅप्टर 1 verse 20 and 21 naked I come from my mother's womb naked I will go. म्हणजे बाबा संवसारांत कांय आमी हाडलें ना कांय आमकां व्हरोंक मेळो ना. कितल्यो दास्ती आमकां कितल्यो दास्ती झेम पडना जेवण आसा जेवण दिसना घर आसा घरान रावन दिसना जिवीत आसा जिवितान खुशालकाय ना. बाबा हयशी आमकां उलो करता सगळो संवसार जोडलो आनी तुवें तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार फायदो कसलो. आयचे पयले वाचपान अशेंच कितें दिसता. जेरमेस प्रवाद्याक देव आपयता आनीक देव ताका सांगता हांव तुजे बरोबर आसतलो हांव तुजे दुखान सुखान सगळे वेळार हांव तुका वाटयतलो. पूण तो म्हणटा म्हाका ताणें बुलयलो आनी हांव बुलवलो पूण तो म्हजे बरोबर ना ताणें म्हाका फटयलो. अशी निराशीपण ताचेर आयलें. कित्याक हें निराशीपण आयलें. तो फेथ ह्या गांवान ही घडणी घडली. कितें घडणी घडली. इस्रायल पर्जीन आनी पाशूर ह्या यादनिकांनी एक घडणी आदारली. पोरक्या देवाक बाल म्हणटा ताका ताणें एका भुरग्याचो येवन केलो म्हणल्यार भुरग्याक जिवेशी मारले आनी बाल म्हणटा ते देवाक भेटयलें. आनी अशे वेळार देव जेरमेसाक सांगता पळय
ताणें केलां तें पातोक ताणें भोगूंक जाय. लोक ताका मानून घेनात, लोक ताका पिसुट्टात, लोक ताका फातरायतात, लोक ताका खेळण्याचो म्हाल कोत्तात. आनी असल्या वेळार ताच्या मनान निराशीपण येता. अरे खंय आसा तो देव, खंय आसा तो देव, म्हाका वाटयतलो म्हूण सांगलें. पूण ताचे भितर गैरसमज, जायते फावटी कुडीची पिडा आसता. देव कुडीची पिडा न्हय पूण आत्म्याची पिडा पिकयता. फुडें आयज आमचेरूय असलो बार येवं येता. वेर इज दॅट गॉड whom you worshiping? Every time you are saying, yes Lord, I love you, I am with you and you are with me. The Lord has abandoned me. अशें फुडें आमचे दिशेन येता. हे निराशेपणाक लागून ताच्यान देवाची उतर पोरगोटीन आसतना रावंक जायना. ताचे भितर ताच्या शिरांनी ताच्या आडांनी एक उजो पेट्टा देवाची उतर पोरगोटूंक आनी तो पोरगोट्टा. हें करूंक देव आमकांय उलो कोत्ता. बाबडनो आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो रोमकारांक सांगता, तुमचें जिवीत, तुमचें सूख, तुमचें दूख, तुमचे दोळे, तुमचें खान, तुमचें आख्खें जिवीत एक देवाक मागण्याचें गीत करचें आनी तुमी देवाक बुजची, तुमी देवा सुशी पावची. बांद भयणो, आयचें शुभवर्तमान हाची नियाळ कोत्ता आसतना मनीस खंय तान आयला. तुमी जायत जाणां म्हणटलीं आवयच्या कुसव्यान तान आयला, हे गांवांत तान आयला, त्या गांवांत तान आयला. जाल्यार मनीस खंय वेता. मनीस आवयच्या कुसव्यान देवाची येवजणी प्रमाणे जल्मान येता. पूण आवय बापूय उरोवंक न्हय. हें आमकां बरे भाशेन सजमूंक Book of Genesis chapter 1 verse 27 and chapter 2 verse 7 हांगासर कितें मेळटा. देव मनशाक रोसता आनी कोणा भाशेन रोसता, आपणा भाशेन आनी आपणा सारकेचो. आनी देव ही मातयेन स्वास घालता आनी मनीस असो जीव प्राणी जाता. भाव भयणो, मनीस देवा कडल्यान आयला जाल्यार परतून मनशाचो शेवट ह्या संवसारान न्हय. मनशाचो शेवट देवा सवें. देवा तूं उरोम आनी तूं शेवट. आनी ह्या मनशाक परतून देवाची वरचे खातीर देव जायते प्रवाद्यांक धाडटा आनी चड शेवटी आपल्या पुताक धाडटा. कितें करूंक? मनशाचो नाश करूंक न्हय पूण मनशाक सासणेचें जिवीत दिवंक. John chapter 3 verse 16, God loved the world so much he gave his only son. All those who believe in him, they may live eternity. पावन भयणो, कोरोना दुयेंस आयली, दुसरी दुयेंस आयली आनी आमची यात्रा सोंपली. हे संवसारली यात्रा केन्ना तरी सोंपतली. वर्सांच्या जिविताची यात्रा सोंपची ना हें आश्वासन आमकां मेळटा. जाय जाणां म्हणटलीं, फादर कोण गेला स्वर्गार, खंय आसा तो स्वर्ग, अशें कडेन जायते जाणांच्या मनान प्रश्न आसतले. हातूंत दुबाव ना. भावन भयणो, देखीक हे सगळे सांत म्हणटा ते खंय आसात? बागेन फ्रांसीस शावेर खंय आसा? हे मनीस एका वेळार हे संवसाराची मोजीन जियेताले, मोजीन जियेताले. जेन्ना हे देवाचें उतर ताच्या कानार पडलें, इनासा वरवीं इनासवें आख्खो संवसार जोडलो आनी तुजो आत्मा इबाडलो जाल्यार कसलो फायदो? देवा उतर मानून घेतलें, जिवीत बदललें आनी हो फ्रांसीस बागेवन फ्रांसीस जावंक पावलो. पावणो तितलें सोंपें न्हय. हो स्पेनाचो देश सोडून आमच्या गोंयांत चायनान येवप तितलें सोंपें न्हय. तोय काळ मारेकात काळ तो, पूण देवा बरोबर हो क्रिस घेवन जेजूचो पाटलाव केलो. पावन भयणो, आमकां दिसता तशें न्हय तें. जाय बडें आमची खुशी तशें न्हय. देवाची खुशी करूंक जायते अवघडाय आसतात. पावन भयणो, दुसरें एग्जाम्पल दवरुया, उदाहरण दवरुया. आमचो गोंयचो पूत सांत जोसेफ गोंयांत रावन सुशेगाद रावूं येतालें. पूण कितले व्हाळ, कितले न्हंयो, कितले आठे बिटे श्रीलंकान आनी कानारान हाणें भोगले ना जायत. आयज ताका आमी सांत म्हणटा आनी ते स्वर्गार आसा म्हूण बाबातान स्वत म्हणटा. भावणो, जायतीं जाणां स्वर्गार गेल्यात, आमी बी स्वर्गार वची. मादर ट्रिजा हिचेय जिवितान एक टिचर कशी तिच्यांनी जायते पयशे जोडूं येताले. लोरेटा हो कॉन्वेंट सोडटा आनी कांय नासल्या बरी ती वेता. जाय जाणांक अनाथांक पावता. पावन भयणो, आयज हो संवसार आमचो न्हय आनी आमी हे संवसाराचे न्हय. आमी हे संवसारान आसा ती सगळीं वाटसुरी. कित्याक आमचे पयशे, कित्याक आमचें मन, कित्याक आमची शांती, कित्याक आमची शक्ती हो संवसार जोडूंक आमी वगडावची. सूर चडोवप ही आमकां व्हडली
धान दौलत गिरेस्काय सुरगीची हें देणें आख्खी पयस सगळ्या मनशा कोणाक फावो कर म्हूण हे मिसान भक्तीन वांटो दिवन मागुया. आनी देवा उतर आयकले उपरांत आमचो बाबार्थ त्याच जिव्या देवाची उच्चारून म्हणया. स्वत मानता देवाक सूर पुतवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबे सांबाळलो आंकवार मारे ताय जल्मलो पोसला तेका ताणें कोस सुचले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सूर पुतवेदार देवा बापाच्या उसरान बसला तुवें जिव्यांनी मेल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाचें मोक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमेन. आनी हो सूर्ग जोडूंक आनी संवसारान आसा तेन्ना देवा बरोबर आनी भाव भयणी बरोबर जिवंक आमकां तशें आख्ख्या मनशा कुळाक आशिर्वाद दी म्हूण ही मागणी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेचे वडिलांनी आपल्या शेल्यांक भावार्थाचो आनी आत्मीक चोरव दिवन तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले परजेच्या पुराय फायद्याक पडटात तसल्यो अनीत भ्रश्टाचार वेगळोचार पेस्ट पिडा पयसातल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देव कृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी लौकिकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूंचे फावो तें मोल आनी उपयोग करूंक शिकूंक आनी जीव सांबाळटा त्या देवकीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी स्फूर्ती देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडंसं वगीच राव आनी तुज्या कुटुंबा खातीर माग. जी परिस्थिती आनी जे प्रश्नाक तूं सांपडलाय देवाचो उजवाड माग. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दुनिया तुजी भक्ती करतल्या तुजी विस्वास करतल्या कांयच उणें ना. हे वेळार ही तुजी पोरजेची
दर एका कुटुंबाची आनी आख्या संवसाराची मागणी आनी विलाप तूं आयकून घे म्हूण तुजी लय मागता हांव. तूं जशी येता राजू चलयता सासणेच्या ससनाक आमेन. म्हज्या भयणी बाबानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्खी पवित्र सुबेच्या दावाक सुरवेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची चोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवस कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात आयुबात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणेचे देवा, सोर काडे आनी सोरताय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो व्हरतो मान आमकां जोडून दिलो. वेचून काडलोली कूड आनी यादनिकी राजकूड, पवित्र राष्ट्र आनी तुज्या काशा परसा जावंक पावता. सर्वताय आतां आनी आमी तुजी कर्तुबां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्यान. देखून आतां देवता बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वसून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराळेचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी सुमेस मनशा बासत तें वारवतलें. ही म्हज्या उगडासा करात.
पापाचो गुट पुरगोटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पुन्हा उर्वी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सोडफुनांतल्यान आमची सोडवण कर. बापा चिदूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी चिदूची कुणे रोगोस शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीर विस्तारुलेशे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हेमिसान वांटो घेतली हेमीस पळयतल्यांचेर दुखाक कोसांक पिडेक आनी संवसारा फाटल्यान धांवून निराशी जाल्ल्यान सर्गीची वाट दाखोवंक आमकां शिकय. आंकवार मरे देवाची मायेस सांगाती बागेवन सुजे तिचे पोती बरोबर बागेन दोरमतान सूर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याची सुदा पवित्र आत्म्याचे एकपणान सुपदवीदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. भावरां आनी भयणो देवाचे रास सोद ताची खुशी सोद आनी मागीर सगळें तुका मेळटलें. हे दीस देवाक उदीक लागशिल्लें सोदूंक आनी नाक्के मनीस कुळाचेर दुनियाचो आशिर्वाद घाल. ही मनां काळजां शांतीन भर. जर्मेसा भशेन आमी सगळीं निराशी जाल्या सगळीं सांडलेल्या भशेन जाल्या तुजे शिंव तुज्या काळजांतलें व्हांवता तें रगत आनी उदक आमकां दादोशी करूं. हेच बाबतान जेजून शिकयलें मागणें तुज्या कुटुंबा बरोबर तुज्या शेजाऱ्यांक काळजां मनान धरून व्हडल्यान उच्चार म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुंदरा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां आमची उदार काकुतीन सर पातकांदी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या तू क्रिस्ता तुमच्या दोरमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हयपणीच्या पोविसवेच्या भावाताची दिसका तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुजगा एकवटान सांबाळ. सुची येता राजवूत चलयता सासणेच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमचे आख्खी जिवीत एक देवाची भक्ती आनी एक ताचे वाखाणण्याची गीत करूंक हो तो जिवदेव आमच्या काळजांत येता. बाबातान ताका शेवता ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक खुम्यावाचो आक्त.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पोरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Sasnang tuji yuzur zali amchi mobi bidar kursi. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्यान मोग वाडोवन दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सगळ्या सवय देवबाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमचे पिढीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणें म्हजो बाटलाव करचो. जुंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सिफूक म्हजो.